Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेळें वाचप. इजाक म्हातारो जाल्लो आनी ताचे दोळे इतले ओसोक्त जाल्ले की ताच्यान आनीक पळोवंक जायनासलें. आपल्या व्हडल्या पुता एसावाक आपोवन ताणें म्हळें, म्हज्या पुता. ताणें जबाब दिलो, हो पळय आसा. उपरांत इजाकान म्हळें, पळय, हांव म्हातारो जालां आनी हांव केन्ना मरोन हें नकळो. तुजे हातयार, तुजें पोतें आनी बाण घे आनी रानांत वचून म्हाका एक बरी शिकार मारून हाड. म्हजे रुचीचें जेवण करून म्हाका हाड. तें खाता आनी मोरचे आदीं तुजेर आशिर्वाद घालता. इजाक आपल्या पुता एसावा लागीं उलोयतना रेबेका आयकताली. एसाव आपल्या बापाक शिकार हाडूंक रानांत गेलो तेन्ना तिणें घोरांत आसलोली आपल्या मालगोड्या पुता एसावाची मोलादीक आंगावलीं घेतलीं आनी तीं जाकोबाक आपल्या धाकट्या पुताक न्हेसोयलीं. ताचे हात आनी पांय आनी मानेची गुलगुलीत स्वाद बोकुडल्याचे कातीन पांगुल्लीं आनी आपणें तयार केल्लें रुचीचें जेवण आनी उंडो आपल्या पुताच्या हातांत दिली. आपल्या बापायशी वचून ताणें म्हळें, बापा. पायन जबाब दिलो, हो पळय आसा. तूं कोण म्हज्या पुता? जाकोबान आपल्या बापायक म्हळें, हांव तुजो मालगोडो पूत एसाव. तुवें सांगलोलें तशें हांवें केलां. उठ आनी बस आनी हांवें हाडला ती शिकार खा आनी तुजो आशिर्वाद म्हाका दी. इजाकान आपल्या पुताक म्हळें, म्हज्या पुता, इतले बेगीन तुका कशी शिकार मेळ्ळी? ताणें म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवान ती म्हजेशी येवंक निर्मिलें. इजाकान जाकोबाक म्हळें, ये लागीं सोर. तूं खरोच म्हजो पूत एसाव जाल्यार म्हाका हात लावन पळोवन दी. जाकोब आपल्या बापाय इजाकाशी आयलो. इजाकान ताका हात लावन म्हळें, ताळो जाकोबाचो, पूण हात मात एसावाचे हात. ताणें ताका वळखूंक ना, कित्याक आपल्या भावा एसावा भाशेन ताच्या हातांक ल्हंव आसली. आनी ताणें ताचेर आशिर्वाद घालो. ताणें म्हळें, तूं खरोच म्हजो पूत एसाव? ताणें जबाब दिलो, होय, हांवच तो. उपरांत इजाकान म्हळें, लागीं सोर. तुजी शिकार खावन म्हाका तुजेर आशिर्वाद घालून दी. ताणें जेवण ताचेशी हाडलें आनी ताणें तें खेलें आनी ताणें ताका सोरोय दिलो आनी तो पियेलो. इजाकान ताच्या बापायन म्हळें, म्हज्या पुता, लागीं ये आनी म्हाका तुजो उमो दी. ताचे बोगलेक वचून ताणें आपल्या बापायक उमो दिलो आनी हाणें ताच्या आंगाचो वास घेतलो. ताचेर आशिर्वाद घालून बापायन म्हळें, होय, म्हज्या पुताचो परमोळ. सर्वेस्परान आशिर्वाद घालून सुफोळ केल्ल्या शेताच्या परमळा सारको. देव तुका अंतरळा वेलो दोव दिवं आनी प्रितुमेची सुफोळाय. भरपूर ओरो आनी सोरो. राष्ट्रां तुजे मुखार सोरपोट पडूं आनी पोरजा तुजी सेवा करूं. तुज्या भावांचो तूं धोनी जा. तुजे आवयचीं भुरगीं तुका नमस्कार करूं.
तुजेर शिराप घालता ताचेर शिराप पडूं, तुजेर आशीर्वाद घालता ताचेर आशीर्वाद पडूं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराची स्तुती करात, कित्याक सर्वेस्पर खरेंच बरो. सर्वेस्पराच्या नांवाची वाखाणी करात. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आमच्या देवाच्या आंगणांत ताची सेवा पुजा करतल्यानो ताची वाखाणी करात. जबाब सर्वेस्पराची स्तुती करात, कित्याक सर्वेस्पर खरेंच बरो. सर्वेस्पराची स्तुती करात, कित्याक सर्वेस्पर खरेंच बरो. ताच्या नांवाच्या मानाक गितां गायना करात, कित्याक तो दुलोब मोगाळ. जाकोबाक सर्वेस्परान आपणाक विंचून काडला, इस्रायलाक आपलोच जावंक ताणें निवडून हाडला. जबाब सर्वेस्पराची स्तुती करात, कित्याक सर्वेस्पर खरेंच बरो. सर्वेस्पर भोव व्हरतो. सगळ्या देवां मदें आमचो धोनी एकलोच श्रेश्ठ हें हांव बरें जाणां. मळबार तशें प्रितुमेर खोल खोल दर्यांनी आपणाक जाय तशें सर्वेस्पर करता. जबाब सर्वेस्पराची स्तुती करात, कित्याक सर्वेस्पर खरेंच बरो. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवांवाचें शीस जेजू सोरशें आयलें आनी तांणी म्हळें, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजें शीस करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसर न्हवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. पोरण्या आंगोसरांक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना, कित्याक तो आंगोसराचें सुतां ओडून काडटा आनी फाळो ओदीक विकोट जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या बुल्ल्यांनी भोरिनात. भोरीत जाल्यार बुलीं फुटून सोरो व्हांवतलो आनी बुल्ल्यांचोय इबाड जातलो. ना, नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरतात आनी दोनूय बोरीं उरतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. जोय जोय सर्वेस्परां, सर्वेस्पराच्या नांवाची वाखाणी करात. नियाळाक आदार. जेजू आमचो सर्वेस्पर, आमचो सोडवणदार, देवाचो पूत. ताचे पोरजे खातीर ल्हानविकायेन ह्या संवसारांत मनीस कसो आयलो. जेजू राजा कसो. चुकलेले पोरजेक खास लावंक वो नीत करूंक येवंक ना, पूण ताची राजवटकी काकळुतीची, मोगाची आनी बोगसोण्याची. जेजू मनशाच्या रुपान आमची पातकां बोगसूंक खुर्सार मरून आमकां सगल्यांक देवचाराच्या हातांतलीं सुटोवंक आनी आपल्या बापा सोरशीं व्हरूंक आयला. तर आमी सगल्यांनी
आमच्या सर्वेस्पराची वाखाणणी करूंक गरज. आमकां आमच्या जिवितांत खूब दूख कश्ट सोसूंक पडटलेच, आनी हेच आमचे खुरीस. जे भाशेन जेजू आमचे खातीर खुरीस घेतलो, तेच भाशेन आमी हे खुरीस घेवन फुडें वचूंक गरज आसा. जर कांय जाणांक ते खुरीस आपल्या जिविताचे दुसऱ्यांक आदार दिवपाचे व दुसऱ्यां खातीर वावुरपाचे आनी समाजाचे खुरीस भाग्यवंत आंतोन जाकारियास दुयेंती खातीर हॉस्पिटलांनी निस्वार्थीपणान वावुरलो आनी तांचे खातीर आपलें जिवीत बापाक अर्पिलें. सगळें जें आमच्या जिवितांत घडटा तें देवाचे येवजणे प्रमाणे सुखांत व दुखांत आमी सदांच बापाक वाखाणी दिवया. जेजू म्हणटा, जे पोरयान न्हवरो बराबर आसा न्हवऱ्याचे पावणे खुशाल, पूण जेन्ना न्हवऱ्याक तांचे सोरशिलो काडून व्हरतले तेन्ना ते दुखी जावन उपास करतले. सर्गींच्या बापा, आमी सदांच आमच्या दुखांत व सुखांत तुजी वाखाणी करूंक आमकां पवित्र आत्म्यान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.